सगळ्यांना नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणी. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसार जावचे अभिरुची एक नवे कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. आजी आमगेल ಒಟ್ಟು आसाची प्रमिळा राव पुत्तूर हंगेले हव्यासू गार्डनिंग. आमकां आजी हे एपिसोडांतू झाड्डा बग्गे तशीची चंद चंद फुल्लां बग्गे मस्त माहिती मेळची आसा. हे आजी आईचे एक कार्यक्रमाचे संभाषण आम्ही सूर करूया. प्रमिळाका तुमकां आमगे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. थँक्यू मिंग्या. प्रमिळाका तुम्ही जल्लल गांव ब्रह्मावर तशी तुम्ही तुमगेल एज्युकेशन गंगोळींतू कंप्लीट केलेलें. आत्ता तुम्ही वार्डीक जावन पुत्तूरांतू सेटल जाली ती. हे गार्डनिंगाचे एक अभिरुची तुमकां केदंतून सूर जाला? म्हाका हे अभिरुची सानपणचो करून आसा. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या घरांतू म्हगेले अन्नाल अम्मा बापाम्मा आनी अन्नाल अक्का तशी अम्माक बरें इंट्रस्ट आशिल्लें. तशें पुराय जना गार्डन घर कडेन खंयची झाड ना म्हूण नाशिल्लें आमगे तें. तेन्ना अशी आमी गद्द्यांतू वेजिटेबल्स पुरा घालता आशिल्ले. पुरा म्हळ्यार घर कडेन गाय आशिल्ली ताजें शाण मूत आनी पुरा सुडू म्हणटा ती तें पुरा कोयर घालून घेवन तेका उज्जो दिवन तें घालचें झाडाक. पुरा ऑर्गेनीक आशिल्लें. इतलें लायक येता आशिल्लें म्हळ्यार आतां म्हणकेची पुरा रासायनिक घालून घेवन आमगे हेल्थ वायट. तशें आतां पुरा लायफ वरें मस्त उण जाला सकडलें एज. फुडेंची म्हगेली रिलेटिव्स आसा पुरा कशी आसा म्हळ्यार तांणी 90 एबोव पुरा आसा ती. आरोग्य जावन आसा ती. आतांची आमी खावचेची आनी पुराचे कॅमिकल्स जाल्ले निमित्त आमगेलें आरोग्य हेल्थ बरें वायट जाता आनी एज लिमीट बरें उण जाता. होय, एक लायक विषय तुम्ही सांगितला आसा. झाड म्हणटाना आता एक इनडोर प्लांट्स म्हणटाची आणि आउटडोर प्लांट्स म्हणून सांगताची. हे इनडोर आणि आउटडोर प्लांट्स कसने आणि हाजी केअर कशे घेवचे कशे पळोवन घेवचे म्हणून सांगचे जात की? वय जाता. इंडोराक म्हणल्यार इंडोर प्लांट्स म्हणटना ताका डायरेक्ट सुर्याले लायट म्हणल्यार ते करपून वता. ताका ते तितले ते हेका शक्ती ना ताका. ताका आमी शेड नेट जावं तुमगेले घराचे पोर्टिको विंडो लागी कार शेड तसले थंय पुरो दवर येता. आनी केलो झाड घरा भितर वर दवरचें जाता. ताजें ಸ್ವಲ್ಪ आमकां ज्ञान आसका खंय कसो दवरका म्हणून. इंडोर प्लांटार वता दवरले ताका खर्चून वता तशें. आणि आउटडोरांतू तुका गुलाबी आनी आनी केपळां म्हणटा ती एक्सोरा, इंग्लिशांत एक्सोरा म्हणटा ताका, दासवाळा मोगरेचे तसले पुरो. आतां केलो पुरो ओल्ड झाड पुरो रत्नगंधी करवीर शंखपुष्प ते पुरो तुका वता आनी तूं कितले जालें ताका कसले जायना. ताका एक्चुअली फूल जावच्याका वत जावका तसलें. म्हळ्यार फस्ट माहिती आसका. फस्ट आमकां माहिती आसका न्ही. पुराय जनाक माहिती जाता आस म्हूण सांगू जायना. ते आमी डेवलप करून वयता आनी आमी दुसरे पळोवन दुसरे निमगून तशें बरें करचें जाता. वय ಸ್ವಲ್ಪ आमकां ज्ञान आसता ताजे बद्दल. वय तें इम्पॉर्टंट आसता. आता तुमगेले कितले एक इंडोर आउटडोर प्लांट्स कितले अशे येता? 200-300 व्हेरायटी आसताले पुरा व्हेरायटी. आता तुम्ही फर्टिलायझर म्हणून सांगली ती एक ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आता तुम्ही तुमगेल घरांतू खंयचे नमुने एक फर्टिलायझर जो मॅन्यूर यूज करताचे? हांव एक्चुअली आमगेले लायक म्हण सांगता आमगेले किचनांत वचून उडोवचे वेस्ट वेजिटेबल्साचे ते कॉम्पोस्ट हांव करता. साली आनी पुरा एग्गाचे साली कसं कोयर आसता पळय वेजिटेबल्साचे फ्रुट्साचे ते पुरा एक खाली एक बकेटान तूं वट्ट करून घेवन ते घालका. ताजी लेयर माती घालका. तशी घालून घेवन ते समज गोब्बर जावच्याक एक 3 म्हयने लागता. ते तुका झाडां घालचे तुका कसले हार म्हणनात तूं. हय मस्त लाय जाता ते. आनी तुका आत्तां ऑर्गेनीक म्हूण मेळटा मार्केटान जाल्यार तांणी ಸ್ವಲ್ಪ कॅमिकल्स घालता. युरिया सुपला पुरो ॲड करतात तूं जाल्यार एक कसा प्रयोजन आमकां उपाय ना जाता. आनी तुका शाण लायक मस्त. वय ते तुका सुकोवन ते डिकॉम्पोस्ट करून शाण डायरेक्ट घालूनच ते ಸ್ವಲ್ಪ धांपून दवरका. ते लायक पुड्डी जाता पावसाळ दिवसांत. ताजे नंतर घालका.
तुका सलय जाल्यार तुका डायरेक्ट घालत ते झाडाक मस्त एफेक्ट जाता. मागीर हे ನೆಲಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ನೆಲಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಅರಳಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಸಲ್ ಪೂರ ತಿಂಬೊಂದು ದವರ್ನು ಗಲ್ಚತ್ लायक ಅವ್ರಿಗೆ आनी तुगेले किचनान तुका म्हळ्यार ताक गीक कसले असले वेस्ट असल्यार तूं नारळा उदक कसं जे जाल्यार झाडां हां त्या पुरो कॉम्पोस्टान तुगेले तुका बेस्ट जाता लाय जाता. आनी एक मस्त मुख्य म्हळ्यार उद्दा. आतां उद्दा कितलो घालका एक झाडाक म्हळ्यार मस्त घाल्ल्यार एक प्रॉब्लम मस्त उणी घाल्ल्यार बरें प्रॉब्लम तशें ते तुमी कसं सांगचे उद्दा ते कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು खंयची खंयची झाडाक कितले कितले उदक घालता म्हण त्या वरें आमकां आसता ताजे अनुभव आसता. तेका म्हळ्यार इंडोराक पुरो थोडे थोडे उदक घाल्यार पुरो जाता. ಕೆಲವು प्लांटाक वन्स इन ए वीक घाल्यार बरें पुरो जाता. आनी कसं म्हळ्यार भायर तुका नेल्ल्यार वयर झाडाक थोडे चड उदक जाल्यार कांय जायना मातयेन चोकून ते इवॉपरेट जाता. पोटान घालतना मात्र तूं ಕೆಲವು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ असता. फॉर एक्झाम्पल आफ्रिकन वायलेट म्हणून एक झाड आसा तें तुका त्या पानांतवरें झाड ग्रो करूं जाता. खाली एक पान घाल्यार एक झाड जाता. ताका तुका पुरा चड उदक घालूं जायना. हांव कसा केला म्हळ्यार त्या बावलान तूं दवर ताका तोग्गू इंडायरेक्ट डायरेक्ट घालता आनी तोग्गू बरें बावलान दवरता. ते आमगेले हांगा टेंपरेचर हीट निमित ते केन्ना झाड ಸ್ವಲ್ಪ लायक जाता मस्त चंद जाता. आतां तुमी ಸ್ವಲ್ಪ दीस घरान ना जाल्यार तुमगेले आउटडोर जो इंडोर प्लांट्स तुमी कशी मॅनेज करताची. तशें आतां आमकां घर सोडून वचचें म्हळ्यार मस्त कश्ट जाता. एक दोन दिवस आमगेले सर्वेंट मॅनेज करता ती आमी वताना घालून वता ती. भायर जाल्यार तांकां पायप आनी दाखोवन कशी घालता म्हळ्यार तांणी घालता ती. जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ लगाट जाता वता जाल्यार अर्जंट आसतना एके पाटी गिरकाड्या कुळा देंवचें आसल्यार एक दोन दिवसाक मॅनेज करूं जाता. तेच प्रॉब्लेम जाला आमकां आतां खंय भायर वचच्याक. म्हळ्यार गार्डनर कोणें आसच की गार्डनर म्हूण ना ती जाल्यार क्लिनिंगा पुरो तण गीण जाल्यार गार्डन पुरो करच्याक एकलो येता तो येता. तागेलो टायमी बरें आसता नाजाल्यार तो कसो करता म्हळ्यार पुरो मेळ्ळाल पूर झाड कट 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 करून उडोवन सोडता. ताका तागेलो टायमी बरो आसता. आनी टूल्स पुरा येता गार्डनिंगाक तुमी खंयचे खंयचे टूल्स यूज करतात. हांव चड म्हळ्यार खाली कटिंग्साक एक आसता आनी सान सान कोर सान टूल्स मेळटा ते गार्डनाक ते यूज केल्यार पुरो. ते मस्त कसो जावका म्हूण ना आमगेले किचनांत नायफ कात्तरी तसल्यान तर आमी यूज करयता. ताका ते मस्त इन्वेस्ट करता दुड्ड घेवका ताका कसले पुरो म्हूण ना तशें आमी वय. आनी एक कसं निमगूच म्हळ्यार पेस्ट म्हूण कसं सांगतात ते मस्त कॉमन तुमी कसं करतात पेस्ट कंट्रोलाक. ताका तुगेले लायक म्हळ्यार आमगेले लसूण आसा पळय लसूण सासान कुडको करून घेवन ಸ್ವಲ್ಪ सोप वॉटर सोपान ते घालून घेवन ಸ್ವಲ್ಪ तेल घालका. तेल घालून ताका लायट करून स्प्रे करका पळय. आनी ताका एक धवेची हे रोग येता ताका येता तूं ಸ್ವಲ್ಪ पायप दवरून स्पिडार ताका स्प्रे करका उदकान ते पुरो वता. तसलेची घालची लायक आमी इतेक म्हळ्यार आमी एक पट कॅमिकल्स रासायनिक कसं गोबर यूज करचे सुरू केलेली मागीर आमगेल्या झाडाक कसले लागना तेच घालपाक जाता आमी. तशें जालें तितलें एवॉयड करचें वय. आनी खंय बेव तेल तसले लायट स्प्रे करचे तसले पुरो लायक. आतां दासवाळ तुमी खंयचे खंयचे म्हळ्यार मस्त प्रकार तुमी वोयल हांव पळयला तुमी कशी नर्सरी तकून हाडून की कशी. ಕೆಲವು ನರ್ಸರಿ ಕೆಲವು ಮಿಗೆಲೆ ದೋಸ್ತ್ ಲೋಕಲ್ ಪುರ ಗೆವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಹಾಣಗೆನ ಹಾಕೆಲ್ಲ ते हायब्रीड दासवाळ पुरो मेळटा ते तुका चंद दिसता नर्सरीक आमी कारां तगोन वताना पळयतना भायर तान दवर नासता ती ते घेवया म्हण जाता जाल्यार ते ಸ್ವಲ್ಪ दिवस मात येता इतेक म्हळ्यार ताका तेणी हार्मोन पुरो स्प्रे करून घेवन थोडे दिवसा चंद येता आमकां ते पळयतना खुशी जाता. मागीर ताका लायफ मात्र शॉर्ट. तुका लोकल काट वेरायटी म्हणटा ते आमगेल्या भाशेन काट वेरायटी तुका लायक देवाक बरें दवरूंक जाता आनी ताका मस्त मेंटेनन्स ना. ಸ್ವಲ್ಪ कसं गोबर जेव्हा तुवें कॉम्पोस्ट कसले घरचे गार्डन किचनाचे गॅलरी तितले गॅलरी फूल जाता. ताका मस्त फूल जाता मस्त कॅर घेवका म्हूण ना ते एक एडवांटेज म्हणून एडवांटेज हायबिस्क वय वय. आनी हायबिस्काचे आतां हेअर पॅक आनी पुरा सूर जाला ते कसं तुमी ट्राय केलेलास की. ते फूल आसता फूल तांबडे कलराचे फूल आनी वायट आनी कसं म्हळ्यार ताजें पान
पान करून तेल्लान घालून ग्राइंड करून घालतात एक वळ मात्र केलं ताजे पन्नाचे फुल्लाचे पन्नाचे पुरो इडली पुरो करतात त्या वरे करतात जीवालायक म्हण जाल्यार आमकां तितले इश्ट जायना वय हेर केसाक मात्र बारी लायक ते आनी तुमगेले एक फुल्लाच कितलेक झाड आसा तुमगेले फुलाचे मस्त मोगाऱ्याचे फूल आसा नंताक फूल आतांचे नवेचे म्हळ्यार एडेनियम म्हणून ते मस्त क्रेज आसा ऑर्किड्स आसा आनी ಸ್ವಲ್ಪ काट दासवाळ आसा आनी पुरो ओल्ड वेरायटी रत्नगंधी करवीरा त्या पुरात कोणालेगी चड ना आकाश मोगरे मध्याना मल्लिगे म्हणटात ते सांजी म्हणटात फुलोचे ते आसा मागीर दासवाळा पारिजाता फूल आसा ते सदळ जाता फूल जाजी आनी मोगऱ्याचे एक 7-8 वेरायटी आसा म्हगेली चमेली म्हण झाड आसा तशें पुरा प्रती एक हांव दवरून घेतलें गोरटी आतां कोणाले स्पटिका फ्लावर म्हणटात ते अंतू गोरटी आतां कोणाले घरांत व्हर तशी ना आतां ते अळून वचनाचे म्हूण हांव पुरा करता म्हगेले बाबूळ म्हणटा आतां चड करनाका झाड चड करनाका म्हणून जाल्यार म्हाका ते पुरो आनी वेरायटी कोणाले पळोवचे आनी एक वेरायटी प्लुमोरिया म्हणून घेवन ते काडू संपिगे म्हणटा ताका ते फूल बारी चंद आसा ते एक 7-8 वेरायटी वाले झाड आसा म्हगेले मस्त फूल जाता तुका ते फ्लावर अरेंजमेंटाक उदकान तो फ्लोटींग फ्लावर बोवलान दवरून करचे तातूंत कॅन्डल घालचे त्या पुरो करच्याक बारी छंद जाता आमी स्क्रीनार पळोव येता चंद चंद फोटोस प्रमिळक्कल गार्डन तकून आमी पळोव येता हे इतले वेरायटी आसा तुमगेले तुमकां हांतू कश्ट म्हळ्यार पळोवंक घेत ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट म्हूण खंयचे दिसता की कश्ट म्हळ्यार उदक घालचेच हेका ते म्हगेल बामूण करता तेच्यान म्हाका कश्ट जायना त्याची तांणी म्हणटा तसो आनी मस्त करनाका झाड म्हणून जाल्यार आमकां ते एक क्रेज आशिल्ली भितर ते नर्सरी पास जाताना फूल पळय म्हणचे ते सांगता आतां पुरो म्हणटा तरी तशी म्हाका खंयचे हें करना तांणी जाल्यार आतां एज जाल्या नंतर बरें आनी मस्त कश्ट जाता आनी आमगेले वेदर निमित्त जाता डे बाय डे टेम्परेचर चड जाता आसा तशें निमित्त मेंटेनन्स मस्त कश्ट जाता एके फावटी उदकाक प्रॉब्लेम येता ताजे नंतर मस्त कश्ट जाता आनी मस्त चंद पळोवचें म्हळ्यार रोज ते एक फूल ताका मेंटेनन्स ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट म्हूण सांगपाची तशी तुमगेले खंयचे म्हळ्यार कलराचे रोज आसा कशी तुमी म्हगेले हांव तेची लोकल वेरायटी मात्र दवरला हांव पनीर गुलाबी म्हणटा ताका ते सदांच फूल जाता तुका कसले चड ताका मेंटेनन्स ना खाली व्हड जालें तशें थोडो कट केलें जालें ते एक 7-8 वेरायटी आसा म्हगेले ते झाडांत बरें चंद दिसता आनी तशी हुंकले वर बारी प्रमाण आसता पिंकांतू रेडांत 1-2-3 वेरायटी ते आसा ಒಟ್ಟು 7-8 वेरायटी लोकल दवरला ते तुका हायब्रीड ते पुरो ते ಸ್ವಲ್ಪ दिवसाक मात्र ते चंद दिसता ते आमगेले ते वरना ते कित्याक म्हळ्यार ताजे त्याची ते ताका तांणी करून घेवन कृषी करून घेवन झाड करता ती हार्मोन्स आनी घालून मस्त फ्लावर हांडा व्हरता ती ಸ್ವಲ್ಪ दिवस काडना ओके आतां रोज म्हळ्यार तुमी पोटांतू घालला की ना नेलारी कसाने घाल तुका लायक म्हळ्यार नेलाची हां. वय नेलाची लायक कित्याक म्हळ्यार तुका जड थोडे उदक घाल्यार बरें चड उदक घाल्यार मातयेंत वता पोटांत घाल्यार बरें जाता जाल्यार ताका वत जावंक आशिल्ली भितर नेल्यार तुका बेस्ट पोट घाल्यार तुका त्या दिकान शिफ्ट करपा पडटा वत शिलकड दवरपा जाता भितर दवरल्यार फूल जायना ताका नाल्यार वत शिलकड दवरल्यार लायक फ्लावर्स जाता आतां गार्डनर कोणे आयलरी ना तुमीची रिपोर्ट कशी तुमगेले कितले म्हयने रिपोर्ट म्हळ्यार वर्सा एक पाटी करता ती तेन्ना कसो करता म्हळ्यार तांगेलो आमी राबका जाता कित्याक म्हळ्यार इतले तांबडी माती घालका इतले रेंव घालका इतले गोबर घालका पुराय करून घेवन चंद करून घेवन मिक्स करून घेवन घालका जाता वय आतां ग्राफ्टिंग म्हणून मस्त जणांना आयकून आसचे पुरो तुमी केन्ना एक ट्राय केलेलें आसा की ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग 1-2-3 केला दासवाळा झाडाक हाका पुराय करून घेवन येता जाता पेशन्स जावका आनी टायम जावका ते पुरा करच्याक ते कशे करचे म्हूण ಸ್ವಲ್ಪ माहिती की ते खाली ते ತೊಗಟೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮಣಿಕೆ ಕಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲ लायक वेरायटीचे गेले थंय बांदून ताका एक प्लास्टिकान सुतोन
तेजी गट्टी दवरची म्हण पावसाळ्यात पुरा केल्यार ते वग्गी हे जाता बग्गी ग्रो ग्रो जाता वय वय तुम्ही एक दिसाक कितले घंटो एक गार्डनिंगाक म्हणूची तुम्ही एक हांव एक अर्द मुक्काल घंटा त्या दिकान प्रयोग करता आनी मिगेल बांबूड म्हळ्यार एक 1.5 घंटे उदक घालच्याक जाता तांकां वय पावस आयल्यार ते प्रॉब्लेम ना घरा भितर शेड्डान तूं आशिल्ले झाडाक घरा भितर भायर आशिल्ल्याक पुरो हांव थोडो घालता वय ताका म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालूंक जाता मस्त जाल्यार ते कुसून वता आणि उदकांतूची एक ग्रो जावचे झाड असं तसं कसं व्हरायटी वय की आसा 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 ते पिशाची दावारे म्हणटा ते वॉटर लिली वरे म्हणटा ते पळय ताका पुरो कसले मेंटेनन्स ना तुगेले एक प्लास्टिका टब्बांत भितर ते घालून दवरल्यार चंद जाता वताक मात ಸ್ವಲ್ಪ हें जाता कर्टून गेले म्हणीक जाता जाल्यार तुका उदकांत खाली पावसाळ्या बारी चंद जाता तुका अरेंजमेंटाक वरें यूज करचें जाता तें बारी चंद जाता ते रोजा म्हणीक आसता त्या पर तुका कसं त्याक पुरो मेंटेनन्स कसलें ना त्या उदकांत ಸ್ವಲ್ಪ तुगेले गप्पीस फीश थोडे घाल्यार पुरो इत्याक म्हळ्यार ते जळार जाता म्हण निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ तितले घाल्यार पुरो त्या एक 4-5 वेरायटी आसा म्हगेली आनी आतां ಸ್ವಲ್ಪ वॉटर लिली म्हणटा तावरे एक वॉटर लिली म्हणटा ते एक 7-8 वेरायटी आसा ताका व्हर तशी ताजे भितर थोडे जळकी घालका नाजाल्यार ते जळार हे जावन मस्त ब्रीड जाता ते गप्पीस म्हणून जळकी घाल्ल्यार ते पुरो खावन क्लीन जाता आता फर्स्ट टाइम कोणे एक झाड वोवचे जाल्यार कशी वोवचे म्हूण एक माहिती दिवी अथवा तान ते पूर जाण मिगेले फ्रेंड्स पूर जाण मिगेले निमगे ते कशें ओवचे प्रमिळाका म्हण निमगितात मिगेले हांव तांकां मागेले हांव कसो तांकां लिपोवन दवरना तशी करून ना जशी करना कसो ताका कॅर घेवका कशी करका कसो घालका म्हण हांव तांकां म्हायती दिता तुमी फस्ट म्हळ्यार तर वयताना ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕರ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೋಟನ್ಸ್ಗೆ ಅशी तुका फस्ट नॉलेज येवचें सांगता मागीर तूं सण सण झाडाका दुड्ड दिवन घेवचें म्हणगे सुरवेकाची नुस्तीची नर्सरी वचून दुड्ड दिवन घेवच्यो ते मर गेल्यार केन्ना बेजार जाता तुगेले रिलेटिव्सकी तुगेले फ्रेंड्स जाल्यार तोकोनकी घेवन सान पोट मस्त पोटाक वर दुड्ड घालका म्हणना घरान तूं हॉटेलां तगोवन येता डिस्पोजेबल डब्बा आयस्क्रिमाचे बॉक्स येता ते पळय तंतवर तूं चंद करून घाल येता नाजाल्यार तुगेले ज्यूसाचे बॉटल येता तंतवर तूं नेला गुलाबी ते मॉस रोस म्हणटात नेला गुलाबी तसले पुरो घाल येता तुका कितलो म्हळ्यार पुरा दुड्ड दिवन घेवका म्हणून कांय ना स्टार्टींग करतना खाली आमगेले वेस्ट कसो आसता प्लास्टिकाचे घरान तूं आमी ते नाका म्हूण ते ಒಟ್ಟು डंप जाता घरा भितर ಒಟ್ಟು आमी भर दवरता पुरो जाय म्हणून आमगेले बायलमेशाक एक अभ्यास आसा ते आसो असो म्हणून तंतवर तूं खाली एक ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟು केले 2-3 होल करून घेवन ಸ್ವಲ್ಪ मत्तीन गोबर भरून तांतू तुका ग्रो करायचा केल्या जन करटींत वरें करटीक एक 2 ಒಟ್ಟು केले जाल्यार तांतू लायक पान न्ही हे आफ्रिकन वायलेट म्हणला हांव ते पुरो तांतू एक 2 पान घालून दवरल्यार 1 महिना 2 महिन्यान चिगूर येता मागीर फूल जावच्याक एक 4-5 महिने लागता तुका आतां बेस्ट टायम म्हळ्यार रेनी सिजनान तूं त्या प्रकार येता आनी बिगोनिया म्हूण एक झाड आसा ताजे वर तशें पानान तुका झाड येता एक पान घाल्यार पुरो चंद झाड येता ताका पुरो आमी मस्त दुड्ड घालका म्हणना खाली आमगेले फ्रेंड्स आतां कोण घेवं येता न्ही हांव मस्त दुड्ड घाल्ला जाल्यार हांव आतां फ्रेंड्साक आनी सांगचें कसा म्हळ्यार एक्सचेंज करून घेवया एक्सचेंज केलें तिगेले आशिल्ली ती म्हाका दिता मिगेले एक अशी दिता तशें हांव कोणाकाची ना म्हूण सांगना तुमकां इंट्रस्ट आशिल्लें ओवका कित्याक म्हळ्यार आतां आमी परिसरा ಬಗ್ಗೆ मस्त काळजी घेवका जाता तशें तांकां कसो निमगेल्यार हांव ना म्हूण सांगना आसूं तेजे समज जावो दिता तुका म्हण सांगता जाल्यार तांकां दिता तशें मस्त हांव म्हगेले फ्रेंड्स पुरो एक्सचेंज करून घेतलो म्हळ्यार आशिल्ले रिसोर्सस लायकोन यूज वय वय हांव सांगचें तुमकां इंट्रस्ट आसना कोणेय पूण वया आनी कटिंग्स पर उडयतना कोणाक तुमकां जाय वेते वया म्हूण तासवाळाचे पुरो कटिंग्सान येता न्हय कांय ना पावसाळ्यान शीक पुरल्यार पुरो ते जीव जाता फूल जातना वर देवाक वर जाता कसो मस्त मेंटेनन्स ना काट दासवाळाक काट रोजाक पुरो आणि तुम्ही सीजनल व्हेजिटेबल्स तसल कसं एक वय आत्तां मिगेले तो वाळ ह्या पोटान तो घाला एक 2 वळ काण जाले आनी भाजी
आनी कोथंबरी बी घालून कोथंबरी पळय आसता पुदिना आसा म्हगेलेगे ते केन्ना म्हाका मेळटा आनी मिरसांग एमर्जन्सी जाय जाल्यार 1-2-3 वेरायटी मिरसांग केला हांव एक एक पाटी जाय जाता आमकां वचून ताका ताजे रुची न्ही स्मेल दुसरें कळ्ळें भायचे म्हणटा तांणी पुरो स्प्रे केल्ले मिता तुका कूडले कळटा ते कितले परमळ आसता म्हळ्यार न्ही आनी एक जिरसाल मिरसांग म्हणून सान आसता ते एक चटणी आनी गेल्यार तितलो तीख आसता ते तसले पुरो घाल्ले आनी आमकां कांय कश्ट ना ते पुरो आसले केन्ना जाता आसता मिरसांग खालीशी ಸ್ವಲ್ಪ मिरसांगा बी उडयलो टोमॅटो कुशील टोमॅटो पुरो आसता न्हू घरांत केलो अर्द वायट जे आसता ते अशें वचून घेवन झाडार घालचे कितले त्या पोटान तांणी गेल्यार तुका ग्रो जाता कसले प्रॉब्लेम ना ಸ್ವಲ್ಪ सॉयल क्वांटिटी म्हणजे क्वालिटी वयर डिपेंड जाता म्हणून सांगताची तशी तुम्ही कसं करताच ताका ताका ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ घालका ऑर्गेनिक म्हण मेळटा न्हू आतां ते थोडे गेले जाले वय ते जाल्यार जाता मस्त करका म्हूण कसले कश्ट ना येता ते मिरसांगाचे झाड कोथंबरीचे बी घाल्यार पुरो ते येता ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಸ್ಕ मागीर येता परमळ म्हळ्यार ते तितले परमळ आसता आमी घरान घाल्यार कोथंबरीचे झाड येता पळय ते इतले स्मेल आसा म्हळ्यार ते ते कळटा तुका कळटा सगळे घर स्मेल येता तितले स्मेल येता ते म्हणजे रेनी सीझनात ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸುನ್ ಹೋಗ್ತಾ ತೂ ಸೈಡಾಗ ವಿಂಡೋಲ್ಲ ಶೆಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡ್ ಉದ್ದ ಪಡ್ಲಾರ ಕುಸುನ್ ಹೋಗ್ತಾ तू मस्त हेवी रैना तू सीड गॅलरी कुसून होता वय ठीक आहे तर पॉटान सायड दवर न्हू पॉटान ग्रो करूं जाता ते कोथंबरी आनी पुदिना तसर पुरतो सायडाकाची गॅलरीत जाता वय आणि गार्डनिंग सोडू आणि कसं पुरा अभिरुची असं म्हणा हवी असंच तुम्ही म्हाका एक फ्लवर अरेंजमेंट आसा वय तांत ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ मेळ्ळा ते देवस्थान वेंकटरमण देवस्थान प्रति वर्स तशें मागीर गणेशोत्सव वेळार ताजे पुरो भागवहीत आशिल्लो मागीर स्क्रीनार मी पळोव येता फोटोस वय आनी फूल घालतुचे आनी मड्डला विंडूचे वरें म्हाका येता ते म्हळ्यार म्हगे बापा मान म्हाका शिकयलेले ते वरें म्हाका येता आतां जनरेशनाक ते कोणाक गोतना ते कशी म्हणून घेवन ते वरें येता मागीर हँगींग फ्लवर आनी हँग करचें ते करचें येता म्हाका काय कसले कश्ट ना ते 2-4 नायलनाचे हे घालून न्हू 4 हे केले तुका एक पॉट लांबोशें जाता मस्त बरें खर्च कसले ना तांतू चंदकंद प्लास्टीक बाऊल आशिल्ले तू हँगींग करेता तुला कसले आयडिया यूज केल्यार तू कसले जाल्यार करेता वय ताका मस्त ताका प्रत्येकाक दुड्ड दिवन हाडका म्हूण कसले ना ताका खाल एक नायलन दवरावन तू तुका हँगींग पॉट करूं जाता तशीच गार्डनिंगा निमित्ती तुमगेल जिवनांतू कसं एक कसं म्हणतात एक चेंज म्हणून सांगताच एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट कसं नायला ते मस्त येता कित्याक म्हळ्यार ते तुका गार्डन वचून घेवन ते फूल जाल्लेले पळयले री तुका ते खुशी मेळचेच पळय ते कितले दुड्ड दिले मेळना ते सकाळी गेले कुडले एक पाटी आमी देवा फूल काडचे वता ते पळयता त्या फुल्ला हे फुल्ला म्हणटाना मस्त खुशी जाता आनी आमगेले हेल्थ बरें मस्त इम्प्रूव जाता गार्डन खाल आमी झाड वयले म्हूण आमकां फ्रेश एअर मेळटा मागीर ते खुशी आमगेले मनाक आमगे देहाक इतली खुशी येता म्हळ्यार न्ही आमगेली हॉबी ते आशिल्ली न्ही मस्त आमकां खुशी जाता आनी कसा म्हळ्यार ताजे झाडांना आमी वचून उलोवका थोडे वचून घेवन तेन्ना ते झाडा वर जीव आसा आमकां कशी जीव आसा तशी झाडां वर जीव आसा तशें आमी उरलेले ते झाड मस्त लायक ग्रो जाता कित्याक म्हण हांव सिट आवटांत दवरला आनी तुका फोटोन पळोवचें मेळटलें तांतू ते तेका म्हळ्यार थंय जावं तितलें लायक आमी गेले शेड्डान दवरला जायना म्हळ्यार ताका समाज सुटेबल प्लेस थंयची आनी फूल वर भारी चंद जाता तुगेले मस्त चंद येता म्हणटात म्हगेले फ्रेंड्स पुरा तूं आमगेले तितलें लायक या ना म्हणटा ते ताका म्हळ्यार ते एक सूट जाता आमी थंय बसून च्या पिवचकी पेपर वाजूचकी बसून हें करतना आमी उलोवचे झाडाला उलोवका म्हणटा ते वय तशीच तुम्ही रोटेरियन जावन काम केलेलं आसा अथवा तुम्ही रोटेरियन ना ताजे एक अनुभव कशे आसा हें म्हण सर्वाताना कोणाकी फोर्सागोस्कर तूं सेरोका लेडी मेंबर जावका तशें म्हणटा लेडी प्रेसिडेंट जातना म्हाका फोर्स करता ताका म्हाका कसलें गोत्ताशिल्लें ताजें तदनंतर सेरवल नंतर आमी खाली मेंबर जावन असलें कांय प्रयोजन ना
आम्ही तांतो इन्वॉल्व जाऊ का वय आतां आमी एडिक्टच तांतो वय आतां तांतो प्रेसिडेंट जाल्ले मागीर एक पोस्ट डिस्ट्रिक्ट झोनल लेवल तांतो पुरो पोस्ट आनी आमी भायर वचका पुरो कॉन्फरन्स जाता एसेंब्ली जाता सेमिनार्स जाता तेन्ना पुरो गेले आमकां मस्त मस्त फ्रेंड्स मेळटले खाली आमगे पुत्तूरा जावं मंगळूर सीमित न्ही सगळे वर्ल्डान तूं रोटरी आशिल्ले मीत तुका खाली एक पिन्न घालून गेल्यार बरें तुका ताका तितले वॅल्यू आशिल्ले रोटरीन तें एक मस्त एडवांटेज आनी तुका मस्त फ्रेंड्स मेळटा ती आनी तुका बिजनस कॉन्टेक्ट वर जाता तातूंत म्हगेले पर्सनल डेवलपमेंटा जाल्ले मस्त चड म्हळ्यार हांव इन्नर व्हील आनी रोटरी जॉयन तांतू जॉयन मस्त फ्रेंड्स मेळटा ती मस्त लायक जाता ते लायक इंटरनॅशनल एक स्टेजार वचून आतां हांव हांगा आसका जाल्यार भोवशा रोटरीचे म्हाका मेन आसचा पुरो आनी म्हगेले म्हाका पुराक सपोर्ट म्हगेले बामूण ताजे निमित्त हांव रोटरी सेरवाली कित्याक म्हळ्यार तांणी भायर गांवांत तूं काम करता आशिल्लें निमित्त म्हाका एक टायम पास तूं बिजी राब म्हण सांगिल्लें तांणी तशें हांव तांतू इनवॉल्व जाली इन्नर व्हिलान जाली तशी इन्नर व्हील म्हळ्यार भायर खाली बायल मात्र रोटरीन तूं दोनी फिमेल मेल आसा ती तशें इनवॉल्व जाता गेले तर आमकां तें खुशी मेळचेच पळय कितलेय खंयचेय गांव आसा तुका एक फोन कर तांगे नंबर आसले तुका उलोवचें जाता इतेक म्हळ्यार तुगेलो माव बरें म्हगेले फ्रेंड इतेक म्हळ्यार तांणी बरें रोटरीन आशिल्ली बी तशें घेवन मस्त अनेक संपर्क आमकां खाली रोटरी खाली एक मेंबर जावन खंयचीय कंट्री वचून घेवन अशी हांव रोटेरियन अशी म्हाका एक हेल्प जावका म्हळ्यार खंयचीय तुका रोटेरियन जायना म्हूण सांगना ते तांणी एक अर्ध घंटे भितर पुरो अरेंजमेंट करतात अनेक लास्ट क्वेश्चन हांव निमगोचे आमगेल जनाक तुमगेल संदेश कसाने आमगेले जना म्हळ्यार सांगची कसा म्हळ्यार तुमगेले कसल हॉबी आसा ते डेवलप करा खाली आतां गार्डनींग म्हण केलो जेन्ना सांगता ती केलो डान्स आसा मागीर खंयची आसा पळय तुमी ते डेवलप करा खाली घरा भितर बसून घेवन यो म्हाका टायम ना कोणें निमगेले एक सांगचें म्हाका पुरसोत आमकां हें मेळना ते आमी टायम हें करता वय आतां वगी रांदप करून घेवचें तेन्नाच आमकां टायम आसल्यार हें कर आनी तुमी घर पुरो चंद करून दवरका कित्याक म्हळ्यार एस्पेशली हांव सांगची कसा म्हळ्यार किचन आमी फूड तयार करचे निमित्त मस्त जल्दी क्लीन करून दवरका ते आनी जल्दी तितली तुमी परिसरा ಬಗ್ಗೆ काळजी घेवका प्लास्टिक्स ते डिस्पोज करतना आमी एक चंद करून घेवन एक बॅग घालून ताका दिल्लेरी ते कशी एक टॅबलेटाचे आसता ते एक प्लास्टिका लोकोट्यान घालून घेवन आमी कचरा उडयतना ताजे भितर घालून दवर ते आमी करता आसा ती कित्याक म्हळ्यार ते वचून डंप करता ते माती भितर गेल्लेरी ते डिकम्पोस्ट जावचे कितले वर्स लागतले वय तसल आनी हे पुरो ग्लास पीस तसल पुरो करतना आमी उडयतना वर डिस्पोज करतना जाग्रत आसता जल्दी तितले आमी परिसर राखा कित्याक म्हळ्यार आनी तुका आत्तां सेके म्हणटा ती मस्त शेक चडसून घेवचें ना आतां इवन 40 डिग्री पुरो येयले आनी सेन्सस प्रकार सांगता कसा म्हळ्यार 50 डिग्री वरें येता टेम्परेचर जल्दी तितली झाड वोया वय कित्याक म्हळ्यार रोड सायड मनीस इतलो स्वार्थी जाल्ले म्हणल्यार तांगेले घोस्कर बिल्डींग रॉक्स भितर काडटा ती पुरा बिल्डींग करता ती झाड रूख इतलो व्हड रूख काडून घेवन ओशें ना आतां सेके म्हळ्यार आनी कशें जालें ताजे निमित्त ग्रो मोर ट्रीज हांव सांगचें वय ते आतां मेत्तान रोड सायड पळयता आसतना ಸ್ವಲ್ಪ सावट वरें मेळटा आतां प्रयाणिकरूक रातच्याक आतां शेड म्हण शेल्टरां जावपा जाता तशें पुरो तसो चड झाडां ಬಗ್ಗೆ कॅर घेया आमगेले उदक रेन वॉटर हार्वेस्टींग करा आनी मुखार आमकां उदकाचे मस्त प्रॉब्लेम येता कित्याक म्हळ्यार आनी आतांची बॉटलां उदक पिता ती आनी मुखार कसत म्हूण गोतना उदक वेस्ट करनाका ती आशिल्ले रेन वॉटर आमी हार्वेस्टींग करता ती आमगेले घरांतू तशें ते सेव करा आमी परिसरा ಬಗ್ಗೆ मस्त आमी काळजी घेना जाल्यार आमकां परिसरा आतां आमकां हें करता नाश करता आतां तुमकां तशें पुरो थंय सुनामी येयले हांगे आयले थंय प्रळय आयले म्हूण ते कशें निमित्त मनशान निमित्तच ते पैकी नवा वय आमी रूग खंडिता ती फॉरेस्ट काडटा ती वापस वयनात आमी ते प्राणी पुरो गांवां येता
तशें परिसरा ಬಗ್ಗೆ आमी काळजी घेवका आमगे चरणवर सांगका खाली आमी हें केलें ना मुखारची पिळयेक आमी ಸ್ವಲ್ಪ तांकां हें करता आतां स्कुलांत पुरो शिकयता ती जाल्यार तांकां आमी घरांतू ಸ್ವಲ್ಪ सांगलें बरें सांजतान चेडो वचता तांकां मना वता कॅर घेवचें आनी इलेक्ट्रिसिटी बरें कशी पुरा कडेन ऑन दवरता ती ऑफ करचें चेडो पुरो सांगलें तांकां चेडोवंक कळटा तशें खंयचें अगत्यच पडलें आमी तें यूज करता नाक्कशिल्लें आमी हें केलें न्ही आमकांच म्हारग जाता आनी ताका बरें नुस्तें दुड्ड बरें दिवंक जाता उदक की आतां ताणें मुखार मुखार मस्त पुरा सायन्टिस्ट सांगता आसा ती मुखार मुखार आतां आनी प्रॉब्लेम येता उदकाचे बारी प्रॉब्लेम येता म्हणून तें तुका सामको गोतशें पुरो वय कितें ताकाच आमी पुरा आमी एकलें निमित्त कसलें सक्कट जनान ಒಟ್ಟು ಜಾವನು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ घेवको जाता आत्ता आमी आतां शेक जेता म्हणून AC घालता ती ते थंड उदक पिता ती आयस्क्रीम खावची ते पुरा करता ती पुरा वय ते पुरा टेंपररी मात्र मुखार मुखारी पिळगेक आमी मस्त परिसरा ಬಗ್ಗೆ झाडोया आनी तुमी एन्जॉय करा तांतू मेळची खुशी खंयचेंतू मेळना म्हणून सांगचें इश्ट पडटा एक लायक संदेश दिला तुम्ही एक सेव एनविरॉन्मेंट सेव ग्रीन म्हणून वय तशी आमगेल हे कार्यक्रमाक आयल्यार म्हाका मस्त खुशी जाला धन्यवाद आयल्यार म्हाका बरें तुमगेले विश्व कोंकणी कार्यक्रमांत तूं भागवहिसूचें अनुकरण दिल्लें तुमकां पुराय जनांक हांव धन्यवाद सांगता आसा नमस्कार तशीच आमगेल हे कार्यक्रम पळयलेले सगळ्या विक्षकांक धन्यवाद देव बरें कर